खालत्या काळजात मंदिरांत तुझ्या येतां सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयतां पाताक आमचे सौम्या निरर्थां व्हड मोनान तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळ्यो आमी सर जावन आसा तुज्या आदाराचेर सौम्या पातेर आसा भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्पोरा देवा तुजो आदार मागता खालत्या काळजान मंदिरांत तुज्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पाताक आमचे सौम्या निरर्थां व्हड मोनान तुका लब्धता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो सद्या काळाचो 12वो आयतार आमी संभ्रमता आनी ह्या आयताराच्या देवस्तुतेंत देव आमचे सांगाता आसा देखून आमी कोणाकच भिवची गरज ना म्हणलो संदेश सोमी आमकां परत आनी परत दुसऱ्या निदर्शनां मारिफात दाखोवन दिता. जेरेमियाच्या जिवितांत आनी तशेंच आम्हा सर्वांच्या जिवितांत देवाची हाजरी आमच्या बगलेनूच आसची आमचे भितर आसची आमकां कितल्या धैर्यान बरोवंक शकता गी म्हणलें हाची देवस्तुती आमकां समजयता. तर आमचे थंय भिरांत इतर खंयचेय आमकां दोस्ता तें आतां सोम्याक सांगया प्रत्येक जावन पातकाचें आमचे थंय आसा आमी पाताक केलां म्हणली सूख कांतोवणी आसा ती सोम्याक दाखोवन दिवन सोम्या लागचें बोगसाणें मागया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेव सदांच संवकार मेरेन सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूट कर सौम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सौम्या काकूट कर सौम्या काकूट कर. महिमा 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 देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता
आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या बापा जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर्व गडितांनी तूंसू तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणात आमेन जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप कित्याक जायते जण अशें पुसपुसतात ते म्हाका आयकता सगळ्या वाटांनी आखांत ताका गुन्यांवकार करा ताका गुन्यांवकार करुया सगळे म्हजे लागशिल्ले इश्ट हांव केन्ना आदलून पडान गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासान पडटलो आमी ताचेर जैत व्हरतल्यांव आनी ताचें फरीकपण घेतल्यांव पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पोर म्हजें सवें आसा देखून म्हजे दुस्मान आदलून पडटले आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात ते लजेन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात तांची सासणीक लज केदींच विसरून वचीना दळबारांच्या सर्वेस्पोरा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय काळजा मना तूं पारकिताय तूं तांचे कडचें घेतलोय तें फरीकपण म्हाका पळोवंक दी कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला सर्वेस्पराक गायन करा सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्ट्यांच्या हातांतलो निवारला देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार तुझे उदंड येन म्हाका तूं आयक सर्वेस्पोरा तुझे उदंड येन म्हाका तूं आयक सर्वेस्पोरा तुझे पासो देवा ही निंदा हांव सोंसता तुजेच पासोत ही लज हांव भोगता हांव जाला म्हज्या भावा भयणींक परकी म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज तुका केण्टेल्यांचो खेबडायो
मुजेर पडत आसा तुझे उदंड दये म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. विगीस म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुजे वर्ते दयेन म्हाका आयक देवा. विश्वासी दनिया पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ दयाळ काळजाचो तर म्हाका जाप दी. तुज्या आपार काकुळतीन मुजेर दिश्ट घाल. तुझे उदंड दये म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. हें पळोवन दुबलीं धाकटीं संतोस्तलीं. देवदर्शन आशेतेल्यांची काळजां नव्या हुरूपान भरतलीं. कित्याक सर्वेस्पोर दुबल्या धाकट्यांची मागणी आयकाता. खोड्यार आसलेल्यांची आपल्यांची तो बेपरवा करिना. सर्ग आनी पृथ्वी ताका वाकणू. दर्यो आनी तांतल्यो जिवी ताची स्तुती करू. तुझे उदंड दये म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुझे उदंड दये म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. सांपावलोन रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयलें. अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें. नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनातलें. आदामच्या काळांतावन मोइशेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवडकी चलयली. आदाम बरी देवाचे स्पश्ट फर्माण मोडन पाताक आदारिनातल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. पूण हो आदाम उपरांत येवचो आसल्याचो एक रूपकार म्हणयेत. पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदामच्या पातका मदें कसलीच सर ना. एक मनशाच्या पातका वरवीं समेस्त मेले वय हाच्या परिणामा प्रास देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एका मनशाचे म्हणजे जेजू क्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळिल्लीं देणी आनीकी चड वर्ती म्हणयेत. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय. सता सोतो आत्म मुजे विशीं साक्ष दितलो म्हणटा सो मी आनी तुमी मुजे विशीं साक्ष दितल्या. सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून
आपल्या 12 जाणां शिसांक म्हळें, मनशांक भियेनाकात. दांपून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगतां तें तुमी उजवाडान सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यारतावन गाजया. कुडीसो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते नात. बगार कूड आनी आत्मो दोनीय यमकोंडांत नाश करूंक शकतल्याक भियेया. गिरबुज्यो पयशाक 2 विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाचे कबला ते विणे भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात, देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्याकी चड मोलाचे तुमी. देखून मनशां उजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा, ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडटलों. पूण मनशां हुजीर जो कोण म्हाका ना करता, ताका सर्गींच्या बापा हुजीर हांव नाकारतलों. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, महात्मा गांधी म्हणटलो, म्हजी परवणगी नासतना कोणेय म्हाका दुखयल्ल्या बरी ना. नो वन कॅन हर्ट मी विदाउट माय परमिशन. हांवें आनी एकल्याक म्हजी संमती दिल्या शिवाय ताणें म्हाका म्हजे भितर भिरांत उपजोवचें बरी ना. कुडीक आनी एकल्यान बांदून घालयेत, जबरदस्त करून सांकळींनी बांदयेत, काळक्या कुडांत घालयेत, जैलांत घालयेत, पूण आमचो आत्मो, आमचो स्पिरीट इतलो स्वतंत्र की आमची चिंतनां, आमची बोगणां, आमची इच्छा, आमची खुशी कोणेय सांकळींनी बांदून घालूंक जायना. 27 वर्सां जैलांत आशिल्लो नेल्सन मंडेला, ताका विचार करून दवरलो जैलांत. तरी जैलाची अवधी जावन भायर आयिल्ल्या वेळार कितलो स्वतंत्र मनीस जावन हेरां कडेन तो सरलो. जेजू जाल्यार कितलो स्वतंत्र मनीस, कोणेंच ताका बांदून घालूंक, ताचो आत्मो, ताचो स्पिरीट बांदून घालूंक जावंक ना. पिलाता मुखार, हेरोदी मुखार, श्रेश्ठ याजका मुखार, सानेद्रीन सभे मुखार जेजू रावल्ली रीत, दिल्ली जाप आनी त्या घडये कशें कितें उलय जाय म्हणून ताच्या मतींत आयिल्लें तें सांगिल्लें पळयता आसतना आमचो आत्मो, आमचो स्पिरीट कितलो स्वतंत्र आनी कितलो वर्तो आनी उस्लो गे म्हणलें जेजून आमकां सांगलां. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा परत आनी परत, साबार फावटी आयकलें, 3 फावटी आयकलें देशा वाचपान, मनशांक भियेनाकात, कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, मनशांक भियेनाकात म्हणून जेजू सांगता, हेरांक भियेनाकात. कित्या खातीर? कित्या खातीर गी म्हळ्यार देव आमचे सांगाता आसा. कुडीचो जीव हेर आमचो नपयस करतीत, कुडीक नाश करतीत, पूण अखेरीक कितें उरता मनशा थंय तो जीव वा आत्मो तो नाश करूंक देवाच्यान मात्र साध्य यमकोणांत घाल म्हणून जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, खंयच्या सर तरांचें आमकां भें दिसता, प्रत्येक जावन आमकां भें दिसता आनी एकलो आमचें नांव पाड करीत म्हणून, आमची मर्याद काडीत म्हणून, वा आमकां लुकसाण करीत, अपमान करीत, आमकां हेरांच्या मुखार सकयल घालीत, आमचें तें असलें गन मायाक जायत म्हणली भिरांत एका वाटेन आसा. आनी एका वाटेन आमकां भिरांत आसा काळोखाची, जीवदाळींची, सुण्यांची, ह्या अपरिचीत व्यक्तींची, जीवदाळींची, थोड्यांक ल्हान ल्हान संगतीची भिरांत, थोड्यांक कांय वस्तू ना जाल्यारय भिरांत. मनाशास्त्रांत फोबियास म्हणून हांकां म्हणटात. दाराळ तराची भिरांत एका तराची पिडाच जावन बदलता आनी तसल्यांक मागीर
वक्ताची गरज पडटा. पूण आमकां क्रिस्तांवांक जेजून एक विस्नार उतर सांगलां, हांव तुमच्या सांगात आसतलो संवसाराच्या अखेरी पर्यंत. जेरेमियाकी तेंच उतर सांगलें देवान, सरस्पर देवान. म्हजो देव म्हज्या सांगात आसा म्हणून ताका भोव बळान ताचे भितर भोगलें. तो म्हणटा, आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव, आमी ताचेर फारीकपण घेतले हांव. अशें म्हणून ताचे विरोधी ताचेर आक्रमण करूंक पळयत आसतना तो म्हणटा, पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. एका श्रेश्ठ झुजाऱ्या बरी देव आमच्या सांगात आसा. आनी तशें जाल्यार आमी मनशांक भियोवची गरज ना. तशें जाल्यार इतर संगतींक, जीवदाळींक, या इतर खंयचेय आमकां बाधा करतल्याक कोरोना व्हायरसाक आमी भियोवचें नाका गी. गरजेची सवलतां वा गरजेची जागृडी आमी करची न्हय गी. खंडीत जावन करी जाय. आमच्या कुडीक राखोवंक, पिडे तिडेतावन राखोवंक आमी जाय पुरती वेवस्था करची गरजेची. तरी पूण तें तितलें कर न्ही. अखेरीक कितेंय चडवणें जालें जाल्यार सोमी आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमचो आत्म मात्र नाश जायनाशें. तो राखता मात्र न्ही, मरण पावली कुडी परंत जिवंत जातली, आत्म्या सांगाता मेळटली, सासणाच्या जिविता पावतली म्हणली आमकां स्पश्ट खात्री ताणें दिल्या. देखून सोम्याचें उतर आज आमी मनान दवरी जाय. खंयच्या कारणा खातीर आमकां बें दिसलें जाल्यार एक उतर मात्र मतींत आसा जाय, सोमी म्हज्या सांगाता आसा, तो म्हाका सोडून घालिना. आनी दुसरें आमी मतींत दवर जाय, मनशांनी आमकां कितें हल्क करून उलयलें या आमकां अपमान केलो जाल्यार ताचें उतर आमी भितर घेनासतना तें उतर परत आनी परत सांगून आमकांच आमी सकयल घालनासतना आमी म्हणा जाय, तूं कितेंय म्हूण, तूं कशेंय म्हूण, पूण हांव म्हजी कबलात ताका दिना. देखून आमकांच आमी व्हरोन पळय जाय. जर तर वांकडी वाट आसा जाल्यार, पातकांची जिणी आसा जाल्यार व्हरोन पळोवन तें आमी पयस करीत जाय. पूण कोण पळय सारक्या वाटेन चलता, न्यायनितीन चलता, तसल्यान खंयच भियोवची गरज ना. सोमी असो वांजेल परगडता आसतना हेर आमकां आक्रमण करतीत, बदलाम घालतीत, कन्वर्शन करतात, कन्वर्टार करतात म्हणून आरोप मांडटीत. तरी पूण जेजूचें नांव सांगूंक मनशा मुखार आमी केदींच भियोवचें न्हय, लजेवचें न्हय. कोण मनशा मुखार म्हाका ना करता ताका हांव देवदूतां हुजीर, देवा हुजीर ना करतलो म्हणटा सोमी. देखून वांजेल परगडटना, देवाचें उतर सांगतना आमी खंडीत कोणाकच भियेनासतना चलोवंक आनी सोम्याचें उतर सांगूंक आमी फुडें सरच जाय. कित्याक ह्या सोम्याच्या उतरा द्वारी मनशाचें जिवीत परजळटा ह्या संवसारांत आनी सासणाची बाचावी ताका मेळटा आनी आमी त्या बाचाव्याचें हातेर जावंक पावतले. तर सोमी आमकां आदार दिवं दी. ताणें सांगलें उतर आमी परत आनी परत म्हणया, मनशांक भियेनाकात, जीव काडटल्यांक भियेनाकात, सरस्पराक मात्र भियोन चला. आमचो बावार्थ आमी उचारया. सतमंता देवा, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताचे एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक, जो पवित्रात्म्यावरी गर्भी संभवलो, ओंकार मुरयेतां जल्मालो, पांच काल ताणें कसोसले, ताका गुस्सा जोडलो, तो मेलोन ताका निगे पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गा चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला, थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुसबी करूं येतलो. सतमंता पवित्रात्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एककार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. सरेस्पर आमच्या सांगाता आसा एका बळवंत विरा सारको. जेजू आमच्या सांगाता आसता सदां काल, आतां सदां सर्वता. तर ह्या सोम्याचेर विश्वास दवरून आमची जिणी सारूंक देवाचो आदार मागया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी परिस्थितीक भियेनासतना पवित्र स्नानांत लाभल्लें आपोवणें आनी मिसांव जियेवन धैर्यान तें परगट करूंक तांकां कृपा आनी पवित्र आत्म्याची ससाय दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राचें आडळ तें चलयतल्या
समाजाच्या मुखेल्यांनी जात कात धर्म पळय नासतना खंयचेय परिस्थितींत लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडे वरवीं आनी विविध रितीच्या अनवरां आनी अडचणे वरवीं कश्टांच्या आमच्या बाबा भयणीक तांच्या कश्टा दुखांनी आमचे कुमकेचो हात दिवन दुबळ्या धाकट्यांचो बरवोस दिवची हातेरां आमकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तुज्या पुताच्या मौल्यांनी वाडोवंक आनी भावार्थांत तिरासन सांबाळून पवित्र सभा बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सुमेस्त संध्यांनी कश्टां अनवरा वेळी भावार्थ सांडिनासतना सदांच मागणे करून आनी पवित्र पुस्तक वाचून नियाळन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बवरी हजर जाल्ल्या आमी सुमेस्तांनी खंयच्याय परिस्थितींत तुका काल जाण तुजे कुशे प्रमाणे जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. प्रत्येक जावन पिडेन वळवळच्या आमच्या भावा भयणीक बेगीनच देवान गूण करच्या खातीर आनी ह्या कश्टांच्या काळार आदार नातल्ल्यांक आदार मेळचे खातीर मागया. मोगाळा बापा तुजे मुखार दवरलेली ही प्रार्थना दयेन मानून घे आनी जें कितें तुज्या कुशा प्रमाणे आमी मागता तें आमकां तूं लाभय. तुजो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्वस्व आमचे तुका आमी समर्पिता. उंडो गोवांचो आनी वायंदाकांचो काणिकेर कोळतरी गुर्तो मोगाचो. अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्वस्व आमचे तुका आमी समर्पिता. अर्गां बलिदान बापा तुका आमी आज भेटयता. ओपून घे सर्वस्व आमचे तुका आमी समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकडणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवानपणान जिखलें
आम्हा समेस्तान जिवीत सासनाचे आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Păvit, păvit, păvit al paranso, serves por tu, sarcani somsar burla, tuja vaibhava. Unz sergin tuka jai, Unsărghin tuca jai, Unsărghin tuca jai, 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 Unsărghin tuca jai. सर्वे sporace navi, Ieta taka jai, jai, Unsărghin tuca jai, 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 Unsărghin tuca jai. बापा कोरोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कसमरण सोजूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुटू परगटुया. Sumian Jezu, तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन भोग आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या सौम्यान जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमी समेजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सरस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा म्हज्या तुज्या नांव फावो साकरा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजती सोपती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मुशितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बोरवशान रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपूण लाभलेले आमी सुभागी. सुम्या तूं भितर येवचें तुमचें म्हाका म्हाका फोवना, फोवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. गवळ्या बऱ्या क्रिस्ता करया, ये काळजा मोजा. सोम्या जेजू येण्या स्वादी, राखता हांव तुज्या. सर्गी मानान आमकां पोसच्या अमर जिवा, कांती दुखीन कश्टा वावरांत आमच्या विशेवा. पुनर्जीवन पोर्णांत आमच्या दुनियांत देवा. सासणी कुताक सदांच लाभोवच्या आमच्या बाबा. गवळ्या बऱ्या किस्ता करया, ये काळजान मोजा. सोम्या जेजू येण्या स्वादी, राखता हांव तुज्या. गवळ्या बऱ्या इश्टा करया, ये काळजान मोजा. सोम्या जेजू येण्या स्वादी, राखता हांव तुज्या. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां कात्रेन मेळा शें कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्यानो, जुनाची 21 तारीख आमच्या
निवृत्त गवळी बापाचो जल्माचो दीस आनी तशेंच फेस्ताचो दीस ताका तुमच्या समेस्ताच्या नांवान हांव उल्हासिता आनी बरी भलायकी मागता. जल्मा दिसाचे शुभाशय आनी तशेंच ताच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. आमच्या दियेसीजेंत लावदातो सी समितीच्या तर्फेन हांव परत उलो दितां. हर एका फिरगजेंत, हर एका कुटुंबान, हर एका वाड्यांत ह्या दिसांनी आमकां दाराळ पावस येता तें पावसाचें उदक जिरोवंक आमी कशें आमची भंय आनीकी चड ग्रेस्त करियेत की म्हणून जलबंधन म्हणल्यार कार्यक्रमा मारिफात हातपत्रां येदोळूच तुमच्या घरांनी पावल्यान तीं वाचून हें उदक जिरोवंक कसली सकट सुलाबायाची थोडे कश्टाची आसात साधनां वापरन आमी भुंयत चड आनी चड उदक जिरोवंक उरोवंक आनी तें वापरूंक आमी समेस्तांनी बरें मन करी जाय म्हणून हांव तुमकां उलो दितां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सौम्या आमी वेताव कीर तुजी गाताव उपकारांक सर तुज्या अर्गां दिताव. वाटेन तुजे चलून मोगान तुज्या रावोंक संदेश तुजो गाजोवंक आदार मागताव. घटाय सोडून सर्गी काणान वेताव सौम्या कुरपेन कश्टा दुखान तुजेर पातयेन मुखार सरताव उर्बेन. सौम्या आमी वेताव कीर तुजी गाताव उपकारांक सर तुज्या अर्गां दिताव. वाटेन तुजे चलोवंक मोगान तुज्या रावोंक संदेश तुजो गाजोवंक आदार मागताव. मोगाळ पुता सोवे आंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृपाची कृपेन वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.